आज म्हाका नुस्त्याक कांय ना देखून आमच्याच रुखाचे हांवें आंबे हाडले. कित्याक म्हळ्यार काल जालें म्हळ्यार काल एक म्हाका चपाती कर दी म्हूण सांगल्याक नागे ताका चपाती करूंक कळना देखून काल एक कर्ण तें ना अडकर मडकर चपाती पुरा कर्ण तें ताच्या कुळारा गेलो. म्हाका धाकट्या सुणेन इल्लें सांगलें आज हांवें खालें केलें आज हांव कोणाकी राखना देखून हांवें दोन म्हाका आंबे हाडल्यात. त्या आंब्याची आतां बरीशी एक मीठ मिरसांग तुमकां गोत्ता गे आदल्या कालार पुरा गादे कोसून येताना घरा येताना गाद्याचें घाम जावन येताना जेवणाक पुरा कितले कश्ट आले. तांणी गद्यांत येवन तांकां करूंक कश्ट जाताले देखून तांणी कालें आतांची पुरा मसली खातात न्ही तवळच्यांनी पुरा रांदय खावंगी ह्या फळाचे पणसाचें नुस्तें तें पुरा पणसाचें पुरा खावण तशें पुरा तांणी दीस काडल्यात. आंब्याची चटणी आनी आंब्याची मीठ मिरसांग अंतून जेवन ती नागी तांच्या कामाक फाटीं पडटाली गाद्याक देखून तो म्हाका आदलो उडास आयलो. देखून हांवें आज दोन आमच्याच रुखार जाल्ले पिके आंबे हे मात्र काट आंबे हाका नांव दिवना एकदोळी कोणेच नांव दिवना देखून म्हाका हेचें नांव गोत्तुना देखून हांवें आंबे म्हणचे. देखून आतां ताची एक बरीशी हांव चटणी करतां सांगल्यार हांव कशें करता तशें मात्र करता व्हडले गंध करूंक म्हाका कळना देखून आतां हांव पयलें आंब्याचें देंठा कडेन इल्लेशें ओपण करता. कित्याक म्हळ्यार ताची साल ओपण जायची न्ही. बरो आंबो बऱ्या जातीचो तुमकां जाय तर कमेंट्सार घालात. आमच्या कडेन मस्त आंबे आसात देखून हे आंबे आसात न्ही. आज हांवें नुस्तें केलां आंब्याचें त्या देखून म्हज्या घरच्यांक बरें जालां गोत्ता गे आंब्याचें नुस्तें. आतां देखून हांवें आंब्याची चटणी करची. पयलें हांव कालें करतालीं हांव कामाक येता आसतना नागे अशेंच आंब्याची चटणी बरा करून व्हरून येतालीं. ती आंब्याची चटणी आसा न्ही दनपार जाताना म्हाका खावंक मेळनातली. म्हजी बरो फ्रेंड्सां आसा न्ही तेंच खातालीं आनी सांगतालीं बरें जालां फाल्यांय तेंच करून हाड म्हूण. देखून हांवें साबार फावटी अशेंच आंबे पुरा चटणी मीठ मिरसांग करून चटणी करून येल्ले आसात. देखून हे आंबे आसात न्ही मस्त गोड आंबे बरे आंबे इल्ले कातो टायप जाल्यार व्हडना बरे आसात खावंक आनी टेस्ट आसात. हांवें आज नुस्तें करतना तशेंच इल्लीशी मीठ मिरसांग पुरा इल्लीशी वांटून गेली कित्याक सांगल्यार तें दनपारा जेवणाक पुरा इल्लेशें जाता न्ही देखून आतां हांव हाची बरी करून मीठ मिरसांग करता. मीठ मिरसांग करून अंतून कांय करूंक ना. हाका एक मिरसांग आसा न्ही मिरसांग एक बारीक शिंदिचें म्हणना पूण हांव ताका बारीक शिनतां कित्याक सांगल्यार ती मिठा वट्ट इल्लें जायचें कर जायचें जेवंक आनी बरी जाता आनी मस्त टेस्ट दिता. हाका कांय घालनाका तुमी अशेंच करा इतलेंच करता खाली बसून खावयेत. भुरग्यांच्या हाताक म्हण मेळल्यार नागे तुमकां आंबो खंडीत खावंक मेळचो ना तितली टेस्ट दिताय. इल्लेशें मीठ घाल्यार पुरो इल्लेशें आनी इतलेंच जालें कांय करूंक ना अंतून. आतां बरें करून चिड्डूचें अशें करचें सगळें मांस काडीचें म्हणना अशें करचें इतलेंच गवता इतलेंच बरी जाता एक चटणी जेवंक. ही चटणी आसल्यार नागे सुनांक दुवांक पुरा राखाचें म्हणना आमच्या तितल्याक आमकां बरे करून हें करयेत जेवंक पुरा यूज करयेत. कोणाचें हात पांय धरीचें नुस्त्याक ना हें पुरा कांय ना. आंबो काडचो आंबो घालचो चटणी रेडी जाली. आतां हांव इल्लेशें टेस्ट पळयता कितलें सांगल्यार मीठ समोसांगी नांगी म्हूण.
बारी बरी आसा बा ही चटणी म्हणी नागे आतां केल्यार म्हाका खावंक मेळना ही हें म्हाका गॅरंटी करता कितें सांगल्यार तितली टेस्ट आसा ही आतां एक कांजून बसल्यार नागे दोगा जाणां 2 आंबे समान जाले आतां कर ना जेवणा बसयलें जाल्यार नागे खंय आसल्यार दवून येतात तांकां म्हज्या हातांतले नागे बारी रूस गे देखून मस्त बरी जाल्या आनी तुमकां कांय काम ना तुमी नागे कोणाकच राखा नाका नुस्त्याक ना तर अशें आंबे हाडा ताका एक इल्लीशी मीठ घाला मिरसांग घाला आनी मीठ मिरसांग करून जेवा एक दीस जेवया सदांय खावंक वचनाका तर दुसरे दीस केल्यार पोटाक अपाय आसा देखून तुमचो जिवी सांबाळा अळे हांगा आतां आंब्याचें काम म्हजें जालें आंब्याची चटणी जाली आतां आमच्या बेलार एक दुदी जाला तो आनी 2 दीस गेल्यार नागे हांगा आमकां पुरा गुड्याचे कोळिंद्र पुरा येतात देखून तशें जाल्ल्यान तो मागीर मेळना देखून हांव तुमकां तो काडून दाखयता पूण आज हांव नुस्तें करिना हांव नुस्तें सांगल्यार आज म्हाका आसा आंब्याचें हें आसा देखून आज हांव नुस्तें करिना देखून तो नुस्त्याक मागीर यूज करता पूण तुमकां तो दाखयता कितलो व्हड जाला कसो आसा गे म्हूण तसो बेल पुरो दाखयता हांव तुमकां जायत या आमी आमच्या तोटाक आतां नागे हांव दुदी काडूंक आयल्या आमच्या बेलार नागे मस्त दुदी जाल्ले मस्त सांगले मस्त जाल्ले ल्हान आसतना ते कुसताले त्या देखून आमकां बेलार जावनात आनी कांय जातात कोण ना म्हाका तें गुर्तू ना आतां पूण जाल्लो एक आसा पूण बेल बरो आसा उदक आनी पुरो ताका पावता बेल बरो आसा पूण जाल्लो आसा न्ही तो हांव तुमकां आतां दाखयता अळे इतलो व्हड आसा आमच्या जड्यार जाल्लो दुदी तो आतां हांव काडटा आमचें पंपकीन भुरग्यांक बारी खुशी म्हाकाय खुशी कित्याक सांगल्यार आमच्याच घरांत आमच्याच जडार आमच्याच बेलार जाल्लें त्या देखून नुस्त्याक आनी आमच्याच रुखार जाल्लो तो आंबो त्या देखून पुरा बारी खुशी जाता हांवें इल्ली शपात हाडून पुरो हाडचें नाका म्हणून रांदय आनी इल्लेशें खालें पुरो नुस्तें आतां कितें सांगास करचें त्या देखून रांदय असो करचो मात्र आमकां असोच जाता